उदक हो दर एक मनशाचो हक्क, त्या खातीर संघर्ष करचो पडप समान आहे. गोंय मुक्तीचे 60वे वर्स एके वटेन आमी मनयतात आनी दुसरे वटेन उदका खातीर रडटात हें विसंगत चित्र. कामगारांचे पगार, वीज, उदक अशा सगळ्याच मळाचेर लोकांच्यो मागण्यो पुराय करपाक भाजपा सरकार अपेशीत आसला. हे वेंचणुकेंत तांकां घरचो रस्तो दाखयात, काँग्रेसीचो खासदार सार्दिनान मारला. म्हाका शॉक जालो पळोवपाक जेन्ना आमी 60 वर्सां आमच्या लिबरेशनाचे मनयतात. केंद्र सरकारान 300 करोड दिल्ले आसा आनी तरी आसतना वॉटर टॅरीफ जी आसा ती इतली वाडयल्या ती पळोवन म्हाका दूख भोगलें. म्हाका कोणें पयलींची बील दाखयली ऑक्टोबर 2020 तेन्ना 15 क्युबिक मिटर्स पर्यंत 2.5 रुपयांनी आशिल्लें, आयज तें 60 रुपयांनी केलां. 25 ते 50 क्युबिक मिटर्स 10 रुपयांनी आशिल्लें तें आयज 15नी केलां. आनी 50 क्युबिक मिटरांचे उंच about 50 cubic meters, it was 15 rupees, now they have made 25 rupees. हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, टायम आयला ही बिलां देंवोवपाची. लोकांक इतलें लुकसाण जाल्लें आसा, कोविडान इतलो लोक मेल्लो आसा, गोडचे तुमी देंवयचे सुवातेर आनी वाडयता आनी लोकांक दाखयतात आमी इतलें बरें करतात म्हणून. तेच बरोबर हांवें आसागांव लोकल राज पेपराचेर फोटो पळयलो की तांकां सारकें उदक येना पिवपाचें आनी ते म्हणटात हें तरी सारकें जायना जायत, आमी हे पावटी एसेंब्ली पोल्स आमी बॉयकॉट करतल्याक. हांव सांगूंक सोदतां तांकां, इट इज युअर रायट टू सी दॅट यू गेट water as much as you need, because all of you are paying the tariff. But in case you don't, please go for elections. And your voting कोण तुमगेलो MLA कोण जावं तो कोण तो MLA तांगेलो ते MLA आनी हे सरकाराक बूथ शिकयात, उडयात ताका. कित्याक एक कोद्दान व्हडलें उलयतात एलन मास्क टॅक्नीक. पयलो आयलो गडकरी आयला ताणें सांगलां, अरे गडकरी साहेब नॉर्मल आहा तेंच करुया गांवांत. लोकांनी टेलिफोनाची रेंज मेळना, द कनेक्टिविटी इज सो बॅड. लोक भुरगे आयज हाजेर शिकतात, इस्कॉलांत वचून सुरू जावंक ना. हे नॉर्मल कितें जाय तें दियात. व्हडले स्वर्गांत पातळावपाक चिंतनाकात जेन्ना तुमच्यान तुमगे घराच्या सिलिंगाक हात लावपाक जाय. सो हांव उलो मारतां हे लोकांक जे कोण कोण कितें कारणाक लागून चिंतात की आमी वोटिंगाक वचनात. ना, वोटींग चुकयनाकाय, हेरांकूय सांगाय की हो सरकार बदलात म्हूण. A MLA who cannot function, they have to be changed. आनी काय केलें की मुर्मुगांव तांचे स्टाफ मेंबरांक अजून पे पडूंक ना. तिजो दिवाड आयली हाल्या MPT मुर्मुगांव आमचो दिसता म्हाका पेपरार आमचे म्युनिसिपालिटी नॉट की तांकां स्टाफाक थोड्यान पे पडूंक ना. हांव विचारतां, अरे बाबा लोकांची दिवाळी आयली, तुमकां खबर ना दिवाळी तांकां पयशे जाय म्हणून तुमी फावोर करताय. दुसरें लेक्चर बेसीस थोडे अजून तांकां इल्लें वाडोवयात. थिंगा सेंट्रल गव्हर्मेंट जे PT मास्टर्स आहाय ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस 10 वर्सां जालीं थोडे काम करतात. आय रोट अ लेटर टू द एज्युकेशन मिनिस्टर, अजून तांचें कांय जावंक ना. हांव उलो मारतां गोंय सरकाराक आनी सेंट्रल सरकाराक, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक
तुम्ही व्हडली इन्शुरन्स दितात, हे लोकांनी बेसीक नीड्स जाय ती सॅटिस्फाय करात. आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदतां, गोंयच्या एट द सेम टायम सबंद आमच्या देशाच्या लोक सरकार निवडून हाडटा आनी कितें चिंतात की कितें लेजिस्लेशनां जावं पार्लमेंटान वा असेंब्लीन काडटात ती लोकांच्या बऱ्याक, जायते फावट बऱ्याक म्हणून काडटात आनी मागीर कळटा की लोकांक हें बऱ्याक न्ही, वायटाक आयिल्लें आसा. आनी लोक मागीर मार्गाचेर येतात आनी निशेध करतात आनी सांगतात this has to be changed. That it is the duty of the government, both local and the center, to change them as per the wishes of the people. Puno Sarkar, we have seen the BJP Sarkaracha, both at the state and the center, as we say, it falls on deaf ears. कितेंय जे ऑपोजिशन बॉम्ब मारता गोंयच्या तेज पासून देशाच्या बऱ्याक, हो सरकार आंधळो आनी हो सरकार भोयरो, तांकां आयकना. नाजाल्यार जेन्ना एट द सेंटर एक वर्स सुमार जालें तितले आमचे शेतकारी भाव निशेध करतात. 150 लोक सुमार मेले तेन्ना केंद्र सरकाराचो कर्तव्य जावन आसा हें लेजिस्लेशन भायर उडोवपाक. आयज काँग्रेस पक्षाचें आयज निशेध आहा म्हापशां, कित्याक लागून पेट्रोल आनी गॅस प्रायसीस वाडल्यात म्हणून. कॅन यू इमॅजीन 100 उंच पेट्रोल पावल्ली आसा आनी तरी आसतना हो सरकार कांय करना. केंद्र सरकारान GST देंवोवपाक जाता आनी गोंयच्या सरकारान आमचें वॅट देंवोवपाक जाता. GST काय तांकां कांय ना, पूण वॅट देंवोवपाक जाता तेन्ना दोनूय सरकाराक उलो मारता हो गॅस आनी पेट्रोल डिझल प्रायस देंवया. आनी कितें करताल्यार BJP रुपी वाडयल्यार म्हारग बंद करताल्यार. हांवें आमची पार्टीक सांगलां तुमी निशेध कराय हुंय रावन, बिकॉज दीस इज डन टू क्रिएट अवेरनेस. लोक जाणू आयज कोण सगल्यांगेर स्कूटर ऑर मोटर तरी आसा, पूण म्हारग बंद करूं नाकात BJP करताल्यार म्हणून. कित्याक जायते लोकांक भरपूर लोकांक त्रास पडटा आनी आदली भाशेन ना. एक 5 वोर तरी बंद केलें आनी म्हारग सगळें बंद जावन सगळें घटोन जाता. पूण हो सरकार जो आसा जेन्ना ऑपोजिशन कितली बॉब करता, देर इज अ सेयिंग, when government doesn't open their eyes and listen to people's oppositions, whatever they request in the name of the public, it is a voice in the wilderness. The bomb matat, but it is a voice in the wilderness. Many a time our voters say, "Na, tum kai kun nahi." Every day we are shouting, every day we are having demonstrations. But I only request people, amge भुरग्यांक हांव म्हणटा म्हारग बंद करूं नाका. कित्याक लोकांक त्रास जाता. लोक जाणन तेन्ना हांव सांगता हे सरकाराक फकत प्रॉमिसीस करूं नाकात. CMान सांगलें पोटहोल बंद करता पयले नोव्हेंबराचेर. अरे डेट कित्याक दित तूं? सांग पोटहोल बंद करता म्हणून बरे भाशेन करयात. आनी अशे म्हारग सारके काबार जालो आसा तो एक पोटहोल न्ही, जायते कोणी वचून पळय. सो ते म्हारग सारकी करपाची तुगे ड्युटी. पीपल आर पेइंग रोड टॅक्स, तूं फावोर करना. सो हे 300 कोटी आहाय मुडे ते लोकांक बऱ्या मुडे. कित्याक आतां टुरिस्ट सीजन कॉमेर्स जालें टुरिस्टांचें. लोक पळय गोंय येतात तांकां खुशाल वसली, अरे गोंय एक स्टेट बरो डिवेलप जातली स्टेट. ते आदी म्हणटाल्यात
पुणे सरकारान गोंयचे पाड घाले तेन्ना लोकांक उलो मारता की गोंयांत एकूच पार्टी आसा काँग्रेस पार्टी जाणी गोंयची लोकांची उदरगत करून दाखयल्या थोडे मिस्टेक केले जाय पण देव न्ही ही मनीसूय चलयताय ह्यो नवी पार्टी येतात पळय ते फकत तुमकां दाखयतल्यात ही जी लायटनींग जोगां मारतात पळय चाकू लायट येयली गेली तसले ते तुमकां दाखयतल्यात लायटो सो तूं रावात आनी वायट बरें फकत काँग्रेस एंड BJPक आनी लेसन लिसांव शिकोवपाक शक्य आसा तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान ह्या आदी तुमी सदांच काँग्रेसाचे बारबर रावल्यात जायते जाण म्हणटा काँग्रेस पक्षाक आमी निवडून दिलो पूण ते BJPक गेले गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.